नमस्कार. कोंकणी उलय लंडन फुलय. आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. हांव सोनाली पेडणेकर वास्को गोंयसावन तुमच्या मुखार वाचता हांवेंच रचिल्लो लेख. हांवें आयकल्लें थोडेशें गोंयच्या सायबा विशीं. चुको असल्यार माफ करची ही विनवणी. वर्सान वर्सा आमच्या सुपुल्ल्या गोंयान परदेशांतल्यान ट्युरिस्ट येतात. ह्या वर्सा कोरोना लागून थोडेशे कमी आसूं येता. ट्युरिस्ट गोंयच्यो दर्यावेळो, देवळां, चर्ची पळोवंक अख्खें गोंय भोंवतात. तेन्ना ते आवर्जून पणजी गोंय हांगा बशिल्ल्या बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस चर्चान वचूंक कशेंच विसरनात. पणजी आमचें मुख्य शार. हांगा ओल्ड गोंय सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचे सायबाची कूड सांबाळून सुरक्षीत रित्या दवरल्या. आमच्या जाणटेल्या कडेन अशें आयकूं येता की गोंयच्या सायबाच्या कुडीन दैवी शक्ती आशिल्ली आनी आसा, म्हणून ती आजुनूय नश्ट जावना. आतां खंय ती मातशी सुकत गेल्या. अशेंय आयकलां की गोंय सायबाची कूड खंय 3 वेळा पुरिल्ली. उस्तिल्लेय फावटी ताची कूड पुरिल्ली तशीच आशिल्ली. ताच्या एका बोटाक जेन्ना घावो जालो तेन्ना रगत व्हांवंक लागलें खंय. ताका गोंयान दवरुपाचें कारण म्हळ्यार ती ताचीच इच्छा आशिल्ली, जी ताणें आपल्या इश्टाक सांगिल्ली. ताची कूड ओल्ड गोवा चर्चीन दर 10 वर्सां जालीं की लोकांच्या दर्शनाक दवरता. झुंड्याच्यो झुंडो ताच्या दर्शनाक येता. 3 डिसेंबराक गोंयच्या सायबाचें फेस्त गोंयांत जाता. फेस्ताक 9 दिसां पयलीं नोवेनाची सुरवात जाता. सद्दां मीस जाता. लोक म्हळ्यार सायबाचे भक्त उमेदीन रात दीस रावन मिसाक हजेरी लायता. लोकांच्या सोयी खातीर माटो, खुर्च्यो घातल्यो वता. चर्ची भोंवतणी खूब गर्दी आसता. निमाराक रावन लोक सायबाचें दर्शन घेता. तांकां फुलां वा मेणवती भेट दितात. दिमी मारून शांततायेन मीस आयकतात. फेस्ताक तरेकवार फेरी भरता. कपडे, व्हाणो, बॅगां, खेळणी, भोमाडे, फुलां, मेणवाती, थंड उदक, शीतपेय, जेवणां, चणे आनी खाज्याचो मांडाचो आस्पाव आसता. सुकें नुस्तें, सोलां, आमसण हाजीय बीन विक्री जाता. मास हजेरी लायल्या उपरांत लोक फेरयेन मनसोक्त भोंवता. जाय तें खरेदी करता. जाणटी, नेणटी, भुरगीं व्हड उमेदीन फेस्त खोशयेन मजा करीत मनयतात. परत एकदां सांगता, कितेंय चुको असल्यार माफ करचें. गोंय सायबाचो आशिर्वाद सदांच तुमचेर आमचेर आसचो. देव बरें करूं.